प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 2 बोर्ड 22 ते 35 पर्यंत. लूक chapter 2 verses 22 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मोइजेसाच्या सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो जोर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयल्ल्या ह्या उतरांचो उगडास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराच्या सुमूर्तीन सांगलेलें आसा ते प्रमाणे कवड्याच्या जोडयांचो ना जाल्यार पारव्याच्या 2 पिलांचो योद्न समोरपूंक बाळकाक जेरुजाल्याक व्हेलो. तेन्ना सिमायाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाच्या सोडवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराचे क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी सुमूर्तीचे चाली प्रमाणे बाळका जेजू करचें आसलें तें करूंक आवय बापान ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या हे सेवकाक दोनया शांतीन आतां वचूंक दिताय, कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. परजांक उजवाडाय तो तारुणीक प्रकाश, तुजे पोरजे इस्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमियोवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताची आवय मारयेक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातलीं आनी एक तोरसाद तुजे काळीज आसपास वित्तेली. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजूक मोरी आनी जुजे देव मंदिरान वता आनी थंयचो सिम्यो म्हणून एक प्रवादी थंयसर त्या वेळार तांकां मेळटा. आनी भाव भयणीनो, सिमांव ही कितें सांगता ताची आवयक जुजेक जेजू वरवीं कितें सांगता आमी आयकोया. ह्यो 34 वडीन कितें म्हणटा तो. तेन्ना सिमावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मारयेक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां बी पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. भाव भयणीनो, ही जी उतरां जी सिमायान आंकवार मोरयेक सांगली, जुजेक सांगली जेजू वयर, ही सावन आसा उतरां एकदम कडू. एक आवयक आपल्या पुता वयर असलें आयकोपाक की असली वस्तू जातल्यो की जेजूक खूब दूख भोगचें पडटलें, तांकां दूख भोगचें पडटलें. हें फुडें कितें म्हणटा 35 वडीन, आनी एक तोरसाद तुजे काळीज आसपास भित्तेली. म्हणजे भाव भयणीनो, हें सगळें जें सिमियोन मोरयेक सांगता हें मोरी आयकोन कितें जाता? खुशाल जाता. ती जाणो की देवान सांगलां तिका हो पूत हाची राजवडकी सासणाच्या सासणाक आसतली, तो जावन आसा देवाचो पूत आनी आतां ह्यो वस्तू एक तोरसाद तुज्या काळीज उपास भेटतली. म्हणजे
हे जी बरी खबर एके वाटेन देवान एक सांगला, एके वाटेन सिमांव कितें दुसरेंच सांगता. आनी भाव भयणीनो, हें सगळें आयकना फुडें मोरयेक खूब दूख भोगली काय? वय, पूण तिणें सगळें आपल्या काळजान दवरलें, सगळें भितर दवरलें, कित्याक ती जाण आसली की जें देवान तिका दिलां, जें देवान तिका ही जबाबदारी दिल्या, देवाच्या पुताक वयर काडपाक, ताका ताची माय जावन ताका वयर काडपाक, हें सगळी जबाबदारी ती जाणो आसली. म्हणून जें तिणें आयकलें सिमेओन कडसून तिणें आपल्या काळजान दवरलें. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो आतां 2000 वर्सां जावन कितें घडलें तें. हें जें सिमेओन सांगलेलें तें घडलें. जेजू खुर्साक गेलो, ताणें आमच्या सोडणी पासत आपलें रगत वारयलें. तो खुर्सार मरोन पुनरुज्जीवन जालो, आतां सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. आनी आतां आमी जीं कोण ताचेर भावार्थ दवरता, आतां आमी देवाची भुरगीं जाता, आमी एक नवी रोसना जाता. म्हणटच हें जें देवान सांगलेलें मोरयेक जेजू वयर आंजबोड्या गाब्रिएला वरवीं की तो देवाचो पूत म्हणून ताची राजवटगी सासण्याच्या सासणाक आसतली म्हणून तें घडोवन येयलें. आनी जें सिमेओन सांगलेलें पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरयेक की जें घडटलें तुमकां खूब दूख भोगतली म्हणून हें घडलें. म्हणटच भाव भयणीनो, जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, जें देवान सांगलां आमकां पवित्र पुस्तकाचेर, तें सगळें घडोवन येता. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, देवाचें उतर पाळटा, खरें आमकां भावार्था की हें उतर आमच्या जिवितांत घडटलें म्हणून. कितले फावटी आमच्या कुडीन आमकां कसले त्रास जाता, आमकां कसली पिडा येता, देवाचें उतर आमकां सांगता की जेजूच्या गांयांनी आमी बरीं जालीं. खरेंच आमी त्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता काय? खरेंच आमी जें जेजून आमचे पासत केलां तें ताचेर आमी आमचो विस्वास दवरता काय? वो आमी फकत दोतोरांकडे हें मागणें कर, तें मागणें कर, तें वखद घे आनी सगळें करता, पूण आमी देवा कडेन देवान आमकां सांगलां उतरां प्रमाणे तें आमी करूंक पावना. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन मोरयेन देवाचें उतर आयकलें, जे भाशेन सिमेओन तें उतर मोरयेक सांगलें, आनी हें सगळें जें घडलें तांच्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत आयज जें जेजून घडलां आमचे पासत खुर्सार ताच्या मरणा वरवीं, ताच्या पुनरुज्जीवना वरवीं, तें आमच्या जिवितांत आमकां फावो जावपाक आयज तान आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. देवाचें उतर आमी आमच्या काळजान रिगून तें उतराचेर नियाळ करून आमच्या मनाची नरसुणणी करून पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें उतर आमी पाडूंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.